대박 쏟기 하나야 너비기 로춘가야 परमेश्वरा वाखाणात शेकांची तुम्ही होय देवाक स्तुती गाया परमेश्वराच्या मानात गीतां गायोना गुढात वयर काढात नाव देवाची गुरगुटात तारोणताचे रोचून गायात परमेश्वरा वाखाणात शेकांची तुम्ही होय देवाक स्तुती गाया सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयची मिसाची भेटेन आयची मिसाची भेट आमी आयज दुसरे त्रिदुमाचो दीस मनयता भोव पवित्र काळजाच्या परबेच्या तयारेक खरीत भाशेन आमकां जेजूच्या काळजा सारकें काळीज दी म्हूण मागुया दुसरें इंतेसांव आयज आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या फ्रांसीस A.R. दा कोस्ता आनी एस्पेरन्सा आगियार हांच्या आत्म्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया आयज मिना वाज आपलो जल्माचो दीस मनयता ताकाय आमच्या मागण्यांत दवरुया भावार्थाची दिवटी आयज पेटयता आल्त दाबोली आंतरीक सायड बार्तोलोमेव साल्दाना आनी फामील ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया सगलींची कोण बरी नात हॉस्पिटलांनी आसात दुयेंत आसात तांकां सगल्यांक पेकोवणेचो हात लाय म्हूण आयचे मिसाचे भेटेन मागुया हेर सगली आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया बापाचे आनी भुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमचे देवापाची आनी आमच्या सुमेज क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं प्रितीवंत भयणी भावानो आयज आमी आमच्या फिरगोजेन जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची दोबाजीक परबेच्या त्रिदुमाचो दुसरो दीस मनयता जेजू आमचे पासत त्यागी जिवीत जियेलो आनी आमकां आपल्या बापाचीं भुरगीं ताणें केलीं आमच्याय जिवितांत कोश दूख निराशीपण येता तेन्ना आमी बोरवांसो सोदिना जावं पूण जेजूच्या कुर्साचेर नदर मारून आमचे खंयचेच परिस्थितीन पेकोवणी मेळून घेवया जेजूक रिगून रावून देवाच्या उतरांतल्यान बऱ्यो कोन्यो दुसऱ्यांक दिसून येवंक कोश्टांक फुडो करूंक वावरुया आब्राहमा भाशेन देवाचो पाटलाव करूंक ताच्या उतराक पाळो दिवंक आमचें जिवीत आशिर्वादान भरूंक ह्या मिसा बलिदानान आमकां आयती मोन मागुया आनी मिसाचो आमकां फावो फळ मेळचे खातीर सुरवातेकूच देवाचे फुड्यान आमी चुकल्या म्हूण ओळखून घेवया हांव पातकी सोर परबेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध बसत भय्यो सदांच कुवा मरीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक हांव भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्राद्या लागीं ती कोरात म्हूण प्रार्थून मागता
सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. सुमिया काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सुमिया काकूट कोर. प्रार्थना. देवा आमचे बापा जाका जे मोगांत तूं तीर करताय तांच्या जिविताचे सर घडीत आनी तूं तांच्या बऱ्याक वावुरताय. तर सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय. हें मागता आमचे सुम्याचे पुताय जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याचे कोटान जियेत राजवत चलयता सासनांच्या सासनाक. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. अशें घडलें एका दर्शनान सर्वेस्पराचें उतर अब्रामाक कुडीत जालें. अब्रामा भिवू नाका, हांव तुजो धाल, तुका व्हडलें इनाम मेळटलें. अब्रामान जबाब दिलो, म्हज्या देवा, तूं म्हाका कितें दिवंक सोदताय? म्हाका भुरगें बाळ ना. उपरांत अब्रामान म्हणलें, पळय, तुवें म्हाका कांयच सोसोत दिवंक नाय. म्हज्या घराण्यांतलो एक सेवक म्हजो दायजी जातलो. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर अशें ताच्या कानार सादलें, तो तुजो दायजी जावचो ना, पूण तुज्याच रक्ता मासाचो जल्मतलो, तो तुजो दायजी जातलो. उपरांत सर्वेस्परान अब्रामाक भायर व्हेलो आनी म्हणलें, वयर स्वर्गाक दोळे मार आनी तुजे लागीं घोडटा जाल्यार तीं सगलीं नखेत्रां मेज. ते फुडें उलोवन म्हणलें, हेच परी तुजी सोसोत जातली. अब्रामान सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवलो आनी देखून सर्वेस्परान ताका प्रमाणीक केलो. ताणें सांगलें, हांव तो सर्वेस्पर ह्या देशाचो दायजी. तुका करूंक कालदियांतल्या ऊर नोगरांतलो तुका भायर काडला तो. अब्रामान प्रतिपाल केलो, म्हज्या सर्वेस्परा देवा, हें म्हजें दायज जातलें म्हूण म्हाका कशें कळटलें? सर्वेस्परान ताका सांगलें, 3 वर्सांचें एक चिताल, 3 वर्सांची एक बोकडी, 3 वर्सांचो एक मेंढरो, एक कवळो आनी एक ल्हान पारवो तूं म्हाका हाडून दी. हें सगलें ताणें हाडलें आनी अर्दान अर्द करून तांकां कातरलीं आनी दोनूय अर्दां एकामेकाच्या फुड्यान दवरलीं. पूण सुकण्यांची मात अर्दां केली नात. तेन्ना त्या मेलोल्या जनावरांचें मांस खावंक तांचेर गीड देंवून आयले. पूण अब्रामान तांकां धांवडायलें. आतां दीस दारीर पडटा अब्रामाक बरीच झेम पडली आनी रात माथ्यार पावली देखून तो बारी आकांतलो. इतल्यान सुर्या पडलो आनी बरोच काळोख जालो आनी एक दुवरतें आकटें दिश्टी पडलें आनी त्या जिवी मारलेल्या जनावरांच्या दोनूय अर्दां मदल्यान उजो गेलो. त्या दिसा सर्वेस्परान अब्रामा कडेन एक करार केलो, अशें म्हणून, हो देश इजिप्ताच्या नदी थावन ते युफ्राटीस ह्या व्हडल्या नदी पर्यान तुजे सोस्तीक हांव दितां. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. सर्वेस्पराक सदां काल आपल्या कराराचो उगडास आसा
परतून म्हणुया. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पराक वाकणात, ताचें नांव परगट करात. पर्जा मदें ताचीं कर्तृत्वां गाजोयात. ताका तुमी गितां गायात. किन्नोऱ्यांचेर ताची स्तुती करात. ताच्या उचोऱ्यांची सगळे कडेन किर्ती गायात. जबाब. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताच्या पवित्र नांवाक अभिमान भोगात. सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोशभरीत जावं. सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मन दवरात. दीस रात ताच्या मुखामोळ सोदीत रावात. जबाब. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताच्या चाकरा अब्रामाच्या पुतां धुवांनो, ताणें विचून काडलेल्या जाकोबाच्या भुरग्यांनो, तोच सर्वेस्पर आमचो देव. शेकान शेक पृथ्वीचेर ताची पदवी चलता. जबाब. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. 1000 पिणकां दिल्ल्या उतराचो आपल्या कराराचो सर्वेस्पर सदांकाल उगडास आसा. ताणें अब्रामा कडेन कबलात केली. इजाकाक सोपूत घेवन भास दिल्ली तीच ती. जबाब. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. उडगार. सोमी म्हणटा, म्हजे सोवे रावात आनी हांवूय तुमचे सोवे रावतां. जो म्हजे सोवे रिगून रावता तो सुभां फळां दिता. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. माथ्युआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, फटकिऱ्या प्रवाद्या विशीं चोत्रायेन रावात. मेंढऱ्याचें रूप घेवन तुमचेशीं येतात, पूण भितरल्यान क्रूर लांगडे ते. तांची फळां पळोवन तुमी तांकां वळखतल्यात. कांटेरेच्यो कोणें दाखो काडल्या जायत आनी सोरांडांची कोणें आंजिरां काडल्या जायत, तेच भाशेन बरें झाड बरीं फळां दिता आनी वायट झाड वायट फळां दिता. बऱ्या झाडाचें वायट फळां दिवं नजो, न्हय म्हूण वायट झाडाच्या बरीं फळां दिवं नजो. बरें फळ दिना तसलें झाड कातरतात आनी उज्यांत उडयतात. देखून हांवें म्हणलां, तांची फळां पळोवन तुमी तांकां वळखतल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. जाणां जेजू स्वर्गार वेच्या आदीं शिसांक शिडकायता. जायते जाण फटकिरे येतले, फटकिरे प्रवाद येतले, धर्माचे मनीस येतले आनीक तुमकां फटयतले. फटो नाकात अशें चोत्राय धरूंक ताका सांगता. भाग्यवंत पावलो तशेंच म्हणटा, जेन्ना आपणाचें मिसांव सोंपयता तेन्ना हे निमणी भेट कोत्ता पोत्तून येवचे वेळार आनी ताका सांगता, म्हज्या फाटल्यान जायते जाण येतले आनी तुमकां फटयतले.
आनी आयज तेंच जेजू सांगता फटकिऱ्या प्रवाद्या विशीं चोतरायेन रावात. फटकिरे प्रवादी पिडांत बांद. फटकिरे कितें आहा तांचें सगळें धर्म कसो चलयतात ते. जेच्या काळारूय आसले फटकिरे मनीस, भायल्यो वस्तू, चडश्यो भायल्यो वस्तू. भितर तूं कितेंय जावं, भितर मेळ्ळा आसूं तूं, भायल्यान ज्यो भायल्यो वस्तू भिडांत बांद. सोनार बनूंक जायना, सोनाराचें कांय करूंक जायना, असल्यो भायल्यान भायल्यो वस्तू, चडश्यो भायल्यो वस्तू आमी जाणा. फारीजे उदोशास्त्री आनीक येताले जेजूक लोकांची काकूट दिसताली, कित्याक काळीज आसलें. आमी जेच्या काळजाची परब कोत्ता, हेच्या तयारी कोत्ता. कसलें काळीज तें? काकुतीन भरलेलें काळीज. एक मनीस कोश्टवता आनी सारको पिळयेंत आहा, जेचें काळीज ओडटालें. सोनवार जावं आनी तो आयतार जावं, म्हाका पडूंक ना तें. सोनवार आमचें पासत केला, आयतार आमचें पासत केला. आमी सोनवारा पासत करूंक ना, आयतारा पासत करूंक ना. आनी जेजू ताका बरो कोत्तालो पिडांत बांद. तर भायल्यो वस्तू, चडशे भायल्यो वस्तू चे दान मन घालूंक लायता हे फटकिरे प्रवादी पिडांत बांद. दुसरें जाण आसा जे आमचे प्रवादी आमचें जिवीत सोंपें कोत्तात. आमचें जिवीत सोंपें कोत्तात पिडांत बांद. जेन्ना पावलू रोमकारां चिटीन 6व्या स्वरान बरयता, देवाची कृपा व्हडली, देवाची कृपा इतली व्हडली की देव आमची कसलीं पातकां बक्षिता. देव आमची कसलीं पातकां बक्षिता. आनी तशें जाल्यार कसलीं पातकां बक्षिता जाल्यार आमी पातक करीत रावया, देव आमकां बक्षितलो. देव आमकां बक्षितलो अशें सांगता बिडांत बांद. आनी तेन्ना आमी जाणाव धर्म आमचें जिवीत सोंपें करिना, धर्म आमचें जिवीत आगोट कोत्ता. अशीं दारवणांतल्यान भितर सरात. जेजू म्हणटा अशीं दारवणांतल्यान भितर सरात. रूण दारवणटो आमकां आमचें निसंटन कोत्तलो, पूण अशीं दारवणटो आमकां सर्गार व्हरतलो. जो कोण म्हजो पाटलाव करूंक सोदता ताणें आपणाचोच पुरीस घेवचो आनी म्हज्या फाटल्यान येवचें अशें जेजू सांगता बिडांत बांद. हें आमकां जाण आसा दाखयता आमचो धर्म सोंपोनय. आगोट धर्म, आगोट वस्तू विचून काडटा. सोंप्यो वस्तू करून येदोळो सर्ग आमकां मेळचो ना. सोंप्यो वस्तू करून सर्ग मेळपाक आमी आगोट वस्तू करूंक जाय. जेन्ना एक स्पोर्ट्स आहा, ऑलिंपीक गेमी आसले, पावलो म्हणटा ऑलिंपीक गेमां कितें दिताले? एक क्रॉस दिताले झाडाच्या पानांची. ती क्रॉस जिखपाक इतले धांवताले आनी प्रॅक्टीस करताले जाल्यार आमकां सासणाक तोखतासलें जिवीत मेळपाक कितलें आमी वावरूंक फावना. हो क्रॉस आयज आहा ती फाल्यां बावन सुकतेली. ऑलिंपीक गेमां तेन्ना तें दिताले. हें आमकां सांगता जिवीत जावन आसा आगोट. जिवीत आगोट जिवीत जियात, सोंप्या न्ही, आगोट जिवीत जियात. उपरांत बिडांत बांदू जावन आसा आमकां उगडास कोत्ता जिवीत आनी धर्म बाराबर वेतात. जिवीत आनी धर्म बाराबर वेतात बिडांत बांदू. आमचें जिवीत बदलोंक जाय, दिसान दीस बदलोंक जाय. आमचो धर्म आमकां शिकयता कालच्यान हांव आयज बरो आसूंक जाय, फाल्यां आनी बरो जावंक जाय, आनी बरो जावंक जाय. धर्म आनी जिवीत बराबर वेता. मनशाचें जिवीत सुदारप, दिसान दीस सुदारप बिडांत बांद.
कितले पातकी मनीस बरे जाले, कितले वायट मनीस भाग्योन जाले आनी स्वर्गार पावले आयज. आनी हो धर्म आमकां तेच शिकयता बिणांत बांद. हो धर्म आमकां तेच शिकयता. उपरांत प्रोहिबिशन, धर्म हें करूंक जायना, तें करूंक जायना, आनी कितें करूंक जायना न्हय. आमी हांव पातकी म्हणटा आसता वायट आदारून बरें सोडून, वायट आदारून बरें सोडून बिणांत बांद. वायट कोत्ता आमी दुबावना. आमी मनीस म्हणटोच, पातकी म्हणटोच आमी वायट कोत्ता. पूण जायतें आमच्यान बरें करूंक जाता, जायतें आमच्यान बरें करूंक जाता. आनी हें बरें करपाचें सोडलें तेंय पातक, तेंय पातक बिणांत बांद. म्हणटच हें करूंक जायना, तें करूंक जायना अशें न्हय. हो धर्म आमकां, आमचो धर्म तो शिकयना. बरें कर, बरें करूंक शीक. एकामेका सगळें बऱ्यो वस्तू कर, बरी बुद्धी, बरें तें सांग. हो धर्म बिणांत बांद. हे बरे प्रवादी हें सांगतात ते. आनी शेवटाक बिणांत बांदो ड्रेस्टीक आमचें जिवीत. म्हाका हे मनीस मानोनात, हे मनीस म्हाका मानोनात, पूण हांव धाकलो असो ग्रूप कोत्ता म्हजो, धाकलो असो ग्रूप कोत्ता. तो आमी धाकल्या ग्रुपान जिवया आनी आमचो धर्म चलोवया. तशें न्हय. जेजून सांगलें जाता तितलो लोकां काडात, जायता लोकां हाडात, शिकयात ताका. हाडलें म्हूण जायना, शिकयात, बरी वाट शिकयात ताका. धाकलो असो ग्रूप घेवन हांव म्हजो धर्म चलयता सारकें ना. आमचो धर्म इतलो क्रिस्तांवपण वाडलें बिणांत बांदो आख्या संवसाराक पावलें. हें करूंक जाय, धाकल्यो वस्तू न्हय. हें करूंक जाय हो धर्म आमचो ओदीक ओदीक वाडपाक, जे चेडूक इतले इतले मनशांक पावपाक बिणांत बांदो. तेन्ना हे जे शिकयतात ते बरे प्रवादी, नाल्यार फटकिरे प्रवादी. घेऊया C42, पेज नंबर 46. C42. म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवापाक मानता असलें जा म्हूण मागुया. आपल्या मनात आमच्या सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमचो वाकाणणीच येवन मानून घे आनी येवन नावरी आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी तुका मानता असली जावं आमची काळजाची भोगती
हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा, सर काडे आनी सोताय, आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रोजलोय नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्वींचो सगळो दलबार तुजी तर महिमा वाकाणटात. तांचे सांगात आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, कोरोस तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमची सुम्या क्रिस्ताची कुडे आनी रगत. आपले कुशेन कोश मोरांक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची. तेशपरी जेवण जातोस ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी हातूंतलें पियात, ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी सास्तीक कराराचें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारतलें. हे म्हजे उगडासा कोरा. भावार्थाचो गुटपो कोटुया. बापा, जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी सवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेच कुडार गोशिवतिल्या आमा समेस्ताक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक पृथ्वीचे विस्तारले पयसुबेचो उगडास कर. आनी लेव आमचे बागोवन बापा, फिलिपनेर आमचे गोंवळी बापा, सिमा आमच्या आदारी गोंवळी बापा, सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रीत मोगान वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बरो वासो धरून मेल्यान ते आमचे भाव भणीची काकूत कर. ताका दिसता गो ती मेल्ल्या समेस्ताक पुढ जोडीत मुखामपणे फाव कर. आमा समेस्ताची दया करून मागता. आंकवा मारी देवाची माई संगाती बागेवन झुजाय जपोती, बागेवन दोता, बागेवन जेवाज आनी सर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासनाय सुखात आमकां वांटो दी. तांची संगाताची महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ताचे पुता वरवीं.
त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जुताय पवित्र आत्म्याचे एकवणदर बापा सर्व नोन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनाक आगोट वस्तू करूंक आमच्या धर्माच्यो भोजना समारोह आमकां सरकाराच्यान जेजूय आगोड जिवीत जियेलो आपणाचो दिसपटो खुरीस घेवन तो चलूंक लागलो आनी आमकांय म्हणटा जो कोण म्हजो पाटलाव करूंक सोदता ताणें आपणाचो खुरीस घेवचो म्हज्या पाट्यान येवचें जो आपणाक जीव सांबाळूंक सोदता वगडायतलो पूण जीव म्हज्या पासो वगडायता तो सांबाळटलो हे आदार मागून सगळीं आमच्या आपा म्हणया आमचे बापा सर्गीच्या जें नांव पवित्र जावं तें राज आमकां येवं तुजी कशी आमचो दिसपडो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमकां तशी आमची पद कमगोस आनी आमकां पुण्यका सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया कडेन जिता सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरणराज जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अवतरेकतांव तर आमकां उदारका कुतीन सर पातकांनी सुटोय आनी सर आकातांतली वाटाय सुमेश क्रिस्तान दवरता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बार ते दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका कोडांत सांबाळ जो जियेता राजवत चलयताय सासनांच्या सासनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्य आसूं एकामेकाक माय मोगान आमी शांती देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी हो जेजू द्या शेळी संवसाराचें पाप काडटा हे शेळीच्या जेवणाक वांटो घेतात ते आमी सगळीं सुभागी आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन
प्रार्थूया. दयाळ बापा, जे पुताचे मोली कुडी रोगता जेवणान तूं आमकां जिवान नवी कोत्ताय. परतून परतून हे जेवणान भोगतीन वांटो घेवन सासणाय सूख आमकां कातरीन मेळोचें कोर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शाश्वत आदाराचे माये हांव प्रार्थना सगळो म्हजो विस्वास एकाकूचे माये चुरचुरे कोर म्हजे आयकोता सगळ्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बरवांच्या पातयेच्या जातूर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवांसो भाव म्हाका मोगा पासो जेजू क्रिस्ताच्या उगोड तुज्या हात म्हाका एका पातक्याक सोयता आनी आपल्या आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिलो. इलो देखून म्हाका ताची काकुतीन हो विस्वास तेजे ताईन क्रिस्ताच्या हांव सोत म्हणटा म्हज्या सासणाच्या सर्वासांची गोटा जायती पावटी आदी निर्भय जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणां जे मजतीन हांव जैत वतलो. हांव जाणां म्हाका मजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पात्यान बियेता पातकाच्या ताणणेन तुजो आदार मागोना जायत म्हूण आनी वाडीत म्हूण म्हजो मोग अतोरवो पुता उपकार जो मागता तुजे ताय. आनी हांव परातून मागता तुजे लागीं तुका दिसता ते प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळोंक अदीक करून कड्याच्या चपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो करूंक म्हणून तुका हे माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये निर्मिनाका हांवें साणूंक म्हजे देवा. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये नमान मरेक पेंबोले सुरेश पोजतायस Sedoi Zoku Jesus. Paigon Bredash May, Babia Katinet Kot, Atanem Chamanan Chalaram. Sasota Darachi May, Noman Lake, Pembule, Surispo, Jutaisa, Slamodin Sedoi, and Sedoi Zoku Jesus. Paigon Bredash May, Babia Katinet Kot. Atanem Chamanan Chalaram. Sasota Darachi Mai Noman Lake Pembule Surispo Jutaisa Slamodin Sedoi Zoku Jesus. Paigon Bredash May Abiadinitko Atanem Chamanan Chalaram. Baigon Timari Adar Di Odrusta Sampodल्या मजत को रस्कोत कर्जाच्या माग पुर्जी पासून जा शरातीन देवाच्या मुन्यारांची नोदकोत सगळे देवाक आपल्या उस्तऱ्यां पासत भाव कोत जोदार माग मागतात जा सासनांचो आलाच. तुका केले आमचो आश्रय सायबणी. एस मे क्रिस्तांत आमकां दिली माय मारीक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जे हांव जपाचे उपकार आमी मान दिता आनी मागता जे लागीं आमकां फौज मायपणाचो आलाशेर भोगूंक पाव सदां काळ फोड दीस सवळींचो तुमचो जे येताय राजभूत चलयताय सासनांच्या सासनां. आमचो आदार सुम्याच्या नांवार. सुम्या म्हजे मागणे आयक. सुम्या आसूं तुमचें सवें. प्रार्थना तुका सुम्या देवा हेजे चाकरांक फाव कोर सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनोदवंत आदारान
बागून सदांच आंकवामरेचे तिनिवारून आनी हे काळाचे कोंतीतली आमी भोगूंक पावूं सासणाचें दादोसपण क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सुमी जे क्रिस्ता सुम्या तें तुमकां राखूंक तुमच्या विशीं तुमकां बळगूंक तुमकां जे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान तुमी जतन करूंक आनी तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या संगाती जे आतां राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक सासो आदाराचे मागण्या वरवीं सुद्दां देव देवाचें बेसांव बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देव सदां काल तोगूं R14 पेज नंबर 182 R14 त्रायदोरची आयज सांजे 6:30 वाजता भोव पवित्र संस्काराची बोजवण आसतली आमी सगळीं जाता ते भाशेन हे बोजवणेन वांटो घेवया.